वेंचणुकेंत हारले उपरांत काँग्रेसी भितर सध्या विरोधी पक्ष फुडारी कोण जातलो हाचे वयल्यान सर्त सुरू जाल्या। दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांणी सगळ्या जैतिवंत काँग्रेस आमदारांक आपले वाट्या ओडपाक बरेच यत्न सुरू केला। मात वेंचणुके कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्या काँग्रेसी भितर उमळशीक बरीच उणी जाल्या अशें दिसून येता। भाजपा विरोधी वारे आसून लेगीत काँग्रेसीच्यान 2022 विधानसभा वेंचणुकेत जैत जोडूंक जालें ना। मात सरकार स्थापने वांगडा चडशा लोकांची विरोधी पक्ष फुडारी कोण जातलो हाचेर नदर आसा। एके वाटेन दिगंबर कामत आसा जाल्यार दुसऱ्या वाटेन मायकल लोबो विरोधी पक्ष फुडारी पदाचेर दावो करता। दिगंबर कामत हांचे कडेन अणभव आसा, मात तांचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या कार्यकाळांत कितलेशेच काँग्रेस आमदार पक्ष सोडून गेले। मायकल लोबो म्हणटा तो लॉबिंग करना, मात ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी काँग्रेस आमदारांक फोन करून तांकां आपले वाटेन रावपाचें आव्हान केलां अशें सुत्रां सांगतात। मात विरोधी पक्ष फुडारीच्या विशया वयल्यान काँग्रेसी भितर दोन पंगड जाल्यात अशें काँग्रेसीचे कांय ज्येश्ठ फुडारी सांगतात। हाका लागून काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी हाचेर निर्णय घेतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।